बापाचे, पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे. आमेन. सर्गाचे रण्ये उल्हास पाव. Hallelujah. हालेलुया. कित्याक सका तू वावम फावजल्ली Hallelujah. तो आपणे सांगले बरी जीवन जला. Hallelujah. आमापसो देवा लागी माग Hallelujah. संतोषाने उल्हास पाव औंकारे मरिये. Hallelujah. कित्याक सोमी खरोच जीवन जला. Hallelujah. माग्या ये देवा तुझ्या पुता आमच्या तुझ्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या पुत्रांच्या जीवनपणावरवी संसार संत सांत्वे दया केली. ताचे मई औंकार मरिये मरिये फार ससनाच्या जिनेचा संत समकाला बस कर म्हणून आम्ही मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिये फात. आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सर्गेंच्या दयेन म्हाका दिला. तुझ्या ताब्यात म्हजे मोत उजवाडाय. म्हाका राग सांभाळ आणि सलय. आमेन. सासनाचो विषय दी तांकां येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फांकोदी समाधानेन ते विषय घेवदीत. आमेन. सत्मंता देवाक सर पदवीदार बापा सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्तात ताच्या एकल्या सुपुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभवलो औंकार मर्यादा जन्मलो पांच परत काल तने कसले अंत काकुस्ता सडलं कनिके पेलो मध्ये जेवलो तिसरे इंचा मेल्ल्यातलं परतून जीवन झालं सरदार चढलं तर पदवीदार देव बाप्पाच्या उजव्या बसला संहिता जीवानी मेल्ल्याची मुसबी करू येत आलो सत्मंता पवित्रज्ञा कॅथोलिक पैसबे भक्तांसहित पातकाचे बक्षणे पुढेचे जीवनपण आणि सासण्याचे जीवित. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमका येऊ. तुझी खुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचं दिसपट्ट त्रास आमका दी आणि आम्ही आमचे सुखल्या मुशिता कशी आमची भक्ता बघत आणि आमका ताळल्यान पडून देऊ नका पूर्वेटातल्या तलवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माया मोठ्या खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा पापियां खाते विनंती कर आता नेमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. जसं आधी जसं आता आणि सदा सर्वथा. आमेन. इकडे बरं आमचे तळा मी दमक्या तरी आता आमच्या काळजाचे तवर या सोमारसो दीस सोम्यान आमकां दिला. ह्या दिसापासून त्या सोम्याक मेहरकां दिया. या सोमारसो दीस घडला आमचे खातीर. आम्ही या सोमाराच्या दिसा ताची आशीर्वादां अनुभव करी जाय म्हणून आम्ही त्याच्या काकुळतेवर मात्र ऐसो दीस अनुभव करू जाता. Psalm chapter 89:11 आकाश तुझे पृथ्वी तुझी संसार आणि तत्व आसा ते सगळे तुवें घडलाय. आकाशी ताचे पृथ्वी ताचे संसारात जे कितें सगळें आमी पळयता पयस पयस सगळे ताजे जावन आसा. ताणे दिले जावन आसा. जे कितें आमी पळयता ते सगळे
चे जाऊन असा देवाचे उत्तर म्हणता, अगाई तू एक रुपे मुझे भंगार मुझे ओलैता तो सर्वेस्पर. या संसाराची सगळे ग्रेस काय ताची तावन मात्र येता. तो एकलो मात्र दिवंक शकता. आज कितले जण फुडारा खातीर कंतीन आसात. तो सोमी मात्र आमकां वाट दाखोवंक शकता. तो सोमी मात्र आमच्या जिवितांत वाट उक्ते करूंक शकता. आणि तो ताच्या भुरग्यांक खंडीत दिता. Psalm 94:14 सर्वेस्पर आपले प्रोजेक्ट सोडसोना आपल्या दायजाक तो सांगसन वय. तो सोमी मुजो आणि तुजो तो विश्वासी जावन आसा. तो आपले प्रोजेक्ट सोडसोना आपल्या दायजाक तो केदीस धाडचोना सांगसोना. आमी जावन आसा ताची परजा, ताची विंचून काडिल्ली परजा, ताच्यो शेळयो आमी जावन आसा. तो आमचो गवळी जावन आसा. तो आमचो राय जावन आसा. आमी ताची परजा जावन आसा. विंचून काडिल्ली परजा, जेजून आपल्या रक्तान विकतें घेतली परजा. हांव आणि तू ताच्या मोगाचे आज त्या सोम्याचो मोग आमचे मध्ये अनुभव करया. संपूर्ण तऱ्हेन अनुभव करया. कित्याक तो मोग तो सोमी वर्तो जावन आसा. वर्तो त्या सोम्याक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. परच्या दिसा एका भयणीन कोडयाळतावन कॉल केल्ले. मस्त राती न्हीद नासतना कितें पेंटान दूख आयली, पेंट जावन पायांक दूख आयली, रावूंकच रावना. राती फोन केले, सकाळी राती फोन केले, मागले. परतून सकाळ जाताना परतून कॉल केले, ब्रदर म्हाका न्हीद येना, डिस्टर्ब आसा. परतून मागले. तिने सोम्याचेर विश्वासले, मागले. ती वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केले. आज याकडे तिने मेसेज केला, हांव कम्प्लिटली फ्री जाल्या, कितेंच दूख ना, कम्प्लिटली फ्री जेजूच्या नांवान. आज टेस्टमनी दिते आसा ती. आज कितलो उरतो देव आमचो. आमचे मागणे अस्कत्याचे पातक्याचे मागणे तो ऐकता. त्या देखून Psalm 94:14 म्हणता, सर्वेस्पर आपल्या परजे केदीच सोडिना, आपल्या दायजाक खंडीत सांडिना. हांव आणि तू ताची परजा, ताची स्तुती करया. ताका महिमा दिया. आमच्या माईक अनम्यूट कर, ताची आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. हालेलुया, 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 रिया, 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 रिया. Siarala bara 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 di 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 सम्या या घडी तुका अर्गा महिमा स्तुती वंदन सम्या या लयत असल्या हर एका तुझ्या भुरग्यां बसवतो. या लयदर युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर कितले जण तुझी भुरगीं या घडी मागोन आसात. सम्या हर एकल्यान तू या घडी हातलाय. हर एकले आमचे दोळे दांप्या, दोळे दांप्या, जेजूच्या नावान दोळे दांप्या. दोन्ही हात उसोन दवरन माग्या. सम्या
या दिसा आमचे तुझी कृपा देवय अनुभव दी काकोळत कर आमची काकोळत कर काकोळत कर आजकालच्या दिसा राती निघताना टेन्शन रसले सांग मुझं फुडार किती जाता म्हणल्या टेन्शन असले सांग कालच्या दिसा फालांच्या दिसा येऊनचे म्हणजे प्रॉब्लेम कसे फेस करता म्हणचे रसले प्रो आज तो जेसू तुझ्या मुखल्यान येता आज तो जेसू तुझ्या सांगता येता जोशवा 1:9 तुवें भियेजय म्हणूनच ना तुवें घाबरजय म्हणूनच ना मोर्डाचेर जैत वेल्लो जैते वंत जुजारी आज तो तुझ्या सांगता येता आज तो तुझ्या सांगता येता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus. ये घडी भर डोळे तांपून आमच्या मध्ये असल्या जेजूक आम्ही अनुभव करूया. जेजूक आमच्या डोळ्याने पिंतराया. त्या जेजूच्या रस्स आमची नदर कसवया. त्याचे मुखामण त्याचे डोळे तो कसं पळून असत थोडी आक्रांताची गणिता तुझ्या जीवितान जाऊन असं पुरा जोशवा 1:9 देवाचे उतर म्हणता हांवें तुका फरमायला नाही दृढ आणि थीर राव भिये नाका आणि धैर्यसानी नाका कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुझे सांगात आसतलो. येऊ तर सर्गींच्या बापान आपल्या परचेक दिल्ली बसावणी जावन आसा. थोडेपटी म्हज्या जिवितांत ती एक एक घडी बघता कितें करचें पूण तक्षणा एक चिंतप म्हज्या मतींत येता. आज मुशे म्हाका हांगा मुशे चलोवन हाडलेलो तो समी अजापा वयर अजापा पळोवंक दिलो तो समी म्हज्या सांगात आसा. हांवें कित्याक भियेजय खंयच्याक भियेजय त्या सुम्याक सांगया जेजू हांव तुजेर पाती येता. हांव तुजेर पाती येता. म्हज्या जिविताच्या हर एक सिच्युएशनान जेजू हांव तुजेर पाती येता. भावार्थ केदाळय घट्ट धरया भावार्थांत आमी घट जावया. आमी भावार्थांत घट्ट जाल्ले येतले सड जेजूच्या मोगान पडटा. वासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सलवंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या फारीकपणा बसत या पहिल्या कणांत भोव मोगाळा सगळेच्या बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नवान या लैन रसल्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता बापा. आमकां आमचे कुटुंब तुझ्या हातान समर्पिता बापा. बापा आज या सगळ्या भुरग्यांची काकूळ कर. आज तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज बापा आशीर्वादा अनुभव करून फावो कर. आशीर्वादा जावंक निर्मी आम्ही आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबात आमच्या समाजात आमच्या कामा लागीं आशीर्वादान जावन निर्मी आज या दिसा आम्ही पॉइंट करतना आमच्या संगत आसले हर एकले पॉइंट करतले आशीर्वादा अनुभव करून दी जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. सांगाता मिळून हे उत्तर 5 फावटी रिपीट करया. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरले आपले आकाशाचे घर ते करतलो तुझे भय पावत्या काळार पावस येतलो
आणि तुवे हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरले आकाशाचे गरुत्ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो. तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28:2 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे गरुत्ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो. तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे गरुत्ते करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो. आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो. आणि तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र समेसा श्रीयाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाची माया पापियांखातीर विनंती करता नेमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र समेसा श्रीयाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाची माया पापियांखातीर विनंती करता नेमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्र समेसा श्रीयाम तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. मरिये देवाची माया पापियांखातीर विनंती करता नेमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. परत एक पटी Deuteronomy 28:12 परत एक पटी क्लेम करया आम्ही कंच्या जाग्यार कंच्या सुवात्यार आसा ती सुवात सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. ते राष्ट्र सोम्याच्या हातान भेटून दिवया. आज कितलीश जाणां काम नासतना कष्ट नासात, कामां नात, बिझनेसा लॉसार आसात. कितलेश जाणां म्हणटात कामां नात पुन्हा फायनान्स फ्लोस ना रावला. मागया आमचो उजवो हात वयर उबारन येवतर क्लेम करता आसतना मागया ही भुई आशीर्वाद जावं दी, ही भुई फळां बरी जावं दी. या भुईंत करचे हर एक बिझनेस फ्लरिश जावं दी, फळां बरी जावं दी. सगळ्यो कंपनी फळां बरी जावं दी. या गांवचे गव्हर्नमेंट आशीर्वादी जावं दी. या गांवचे राय आशीर्वादी जावं दी. या गांवांतचे हर एक कुटुंब आशीर्वादा या वर्सा या मेयाच्या महिन्यात मरिये मायेक समर्पून दिल्ल्या या महिन्यात आशीर्वादा मरिये मायेच्या मध्यस्थिकेच्या मध्यस्थिकेच्या बळान अनुभव करून दे म्हणून सांगत म्हणून येऊ तर 5 पटी रिपीट करूया. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरले आकाशाचे दारुक्ते करतलो. त्या काळार पावस दितलो. तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू दितलोय, तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरले आपल्या आकाशाचे दारुक्ते करतलो. आणि तुझ्या आणि त्या काळार पावस दितलो. तुवें हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे करतलो. तुझे भुईंग फावो त्या काळार पावस दितलो. हाती घेतल्या सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो न्हय.
Deuteronomy 28:12 सर्वेस्वर भरपूर दिव्याने भरलेल्या आपल्या आकाशाचे नृत्य करतलो आणि फवत्या पाऊस तिथलो पाऊस दितलो आणि तुझे आणि हाती तुझ्या हाती घेतलेल्या घेतल्या सर सर कामाचेर आपलो कामाचेर आशीर्वाद आपलो घालतलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या जायत्या राष्ट्रांक तू राष्ट्रांक ऋण तू ऋण दितलोय दितलोय पूण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय Deuteronomy Deuteronomy 28:12 28:12 सर्वेस्वर सर्वेस्वर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे आकाशाचे नृत्य करतलो तुझे भुईंग फवत्या काळार पाऊस काळात येतलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या हाती सर घेतलेल्या कामाचेर सरकामाचेर आपलो आपलो आशीर्वाद आशीर्वाद घालतलो घालतलो जायत्या जायत्या राष्ट्रांक तो राष्ट्रांक ऋण तू दितलोय ऋण पूण दितलोय आणि तू कोणाकडचे कोणाकडचे ऋण ऋण घेवचो घेवचो नाय नाय नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाच्या मायेवर आपल्या खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाच्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमित यशोया स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Holy Mary, आपल्या खातीर विनंती करत आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन परत एक पटी आमचा उजवा हात तो बार्या मग या कितली जण आमची भावना काम नसताना असतात तांकां एकल्या समयाचा तर समर्पण देऊया विशेष सरान गेले कितले जण काम नसताना असतात आज तुमच्या भुरग्यांचे काम गेला जाऊन पुरो आज तुमच्या भुरग्याचे शिकप झाला कामा खातीर राखून असत जाऊन पुरो परगामाक अप्लाय करणं असत जाऊन पुरो विशेष सरान तांकां समर्पण देऊया तांचे सांगता तांच्या परिस्थितीच्या कामाचे समस्या नसच्या 10,000 जणांक याकडे समर्पण देऊन मग या ते सगळे याकडे आशीर्वादित जाऊ दे या हप्त्यान खंयच्या जाग्यार ते इंटरव्ह्यू वेतात खंयच्या जाग्यार त्यांची ऍप्लिकेशन घालांत खंयच्या गावा खातीर तांणी ऍप्लिकेशन घालांत ते सगळी ऍप्लिकेशनां जेजूच्या बहु पवित्र आणि अमोलेक रक्तान धुवून नितळ जाऊ दे जेजूची मोगाची जेजूच्या पवित्र कुर्साची मोर त्या ऍप्लिकेशनावर याकडे पडली सगळे वाटतांची उक्ती जाऊ दे उक्ती जाऊ दे उक्ती जाऊ दे सगळे तांची सेवी जेजूच्या नावान आशीर्वादित जाऊ दे म्हणून सांगा म्हणून येऊत 3 पटी रिपीट करूया Deuteronomy 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिव्याने भरलेले आपले नृत्य करतलो फवत्या काळार पाऊस दितलो आणि तू राष्ट्रांक तू ऋण दितलोय जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलोय पण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे नरक आणि भुईंग फवत्या काळार सर कामाचे आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलोय पण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे नरक तुझे भुईंग फवत्या काळार पाऊस दितलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर कामाचे आशीर्वाद जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलोय पण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेश्वर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे नृत्य करतलो आणि तुझ्या हाती घेतल्या सर तुझ्या जायत्या राष्ट्रांक तू ऋण दितलोय पण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो नाय नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुबे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुबे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझ्या सुबे आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबियर पडया दोन्ही हातांचे वयर पारया विशेष सरान आज कितलेशे जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसत समयाच्या हातान तांकां समर्पण दिवया मागया विशेष सरान लोनाचे कष्ट लोन घातले
पैसे फारीक करूंक जातात ना कितले जाणांक ह्या दिसांनी भुरग्यांचे ऍडमिशन आसा भुरग्याच्या ऍडमिशनाक जायते पैसे भरूंक जातात ना विशेष सुम्याच्या हातान भेटून दिवन मागया कितल्या जणांची प्रॉपर्टी सांग पुरवठो दवरल्या प्रॉपर्टी सोडवूंक जातात ना विशेष तरान सोम्याच्या हातान भेटून दिवन मागया तांकां सोम्या काकोळकर तांची काकोळकर तुझ्या आशीर्वादान ती अनुभव करून दिता या गावांत कितली जणां आसात वर्सां घडले पैसे जावंक पुरो कशें खंय करसल्यात कळीत आसनात थोड्यांचे पैसे कोणाकी दिल्ले तांणी फाटी दिवना आज तो व्यक्ती फोन केल्यार फोन उखलना कितले जणांनी फ्लॅटा खातीर पैसे दिल्यात बिल्डरान चीट केला जावंक पुरो बिल्डरान बिल्डिंगच स्टार्ट करूना जावंक पुरो 12-13 वर्सां जाली आनी की बिल्डराची खबर ना समर्पण दिवन मागया कितले जाणां ह्या वर्सा एक आपलेच खुद्दचे प्रॉपर्टी काणगेचे म्हणून आशेवन आसात एक जागो काणगेचे एक घर जायचे आमचेच म्हळें घर जायचे म्हणून आशेर आसात आज विशेषरान सोम्याच्या समर्पण दिवन मागया सोम्याचे आशीर्वाद देवोन यो देवोन दोन्ही हात वयर उबान सांगत म्हणून येऊ तर 5 पटी रिपीट करया Deuteronomy 28:12 परत एक पटी Deuteronomy 28:12 सांगत म्हणून रिपीट करया Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरले आपल्या कसाचे गरोक्तें करतलो तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तो रीण देतले पूण तो कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या कसाचे गरोक्तें करतलो तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तो रीण दितले पूण तो कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपलो आणि तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तो रीण दितलो कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या कसाचे घडतलो आणि तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तो रीण दितलो पूण तो कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या कसाचे घडतलो आणि तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो जायत्या राष्ट्रांत तो रीण दितलो पूण तो कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू विशेष रान माग्या आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिवया आमचे कुटुंब मागण्याचे कुटुंब जावच्या पासून माग्या आमच्या कुटुंबात मागण्याची पदवी देवान येऊन दी जकार्या 12:10 याकडे रिपीट करता असताना जकार्या 12:10 आम्ही सांगत म्हणून रिपीट करता असताना विशेष रान आमच्या कुटुंबातल्या हरियातल्या समर्पण दिवया आमच्या कुटुंबातल्या आमच्या भुरग्यांक विशेष रान समर्पण दिवया ह्या दिसांनी ताजे शिकोप जाला जावंक पुरो मुखल्या दिसा ती तांच्या फुडल्या फुडारा खातीर दुसऱ्या कडेन ट्राय करता आसत
फुडल्या शिकपाक ट्राय करना आसात विशेष तरेन झकारिया 12:10 या घडये रिपीट करून मागया. विशेष तरान सोम्याचे आशीर्वादा देवोन येवं दे आमच्या कुटुंबाचेर या दिसांनी जावंक पुरो. आमी तुमी रजेर वेता आसा जावंक पुरो. एक म्हयनो रजेर वेता जावंक पुरो. एक रेतीर बूक करा. कुटुंबा सांगता एक बरी एक रेसिडेन्शियल रिट्रीट वचोन येवची न्ही. वचोन थंय बसोन 3 दीस की 4 दीस की 5 दीस की सोम्या सांगता एक कुटुंब जावन वचोन एक रेतीर अटेंड करचे. एक निश्चय करा. एक बरी एक रेतीर करा. कितले जाण यालेन आसात. जावंक पुरो आमकां खाली ऑनलायन मागणे बरें जाता जावंक पुरो. जावंक पुरो सकाळींचे मागणे आयकता, दनपारचें एडोरेशन आयकता, राती जावंक पुरो रातचें मागणे आयकता, डिवायन युकेचें आयकता. ओके, बट आमच्या आत्मीक वाडावळे खातीर आमी एक रेतीर एटलिस्ट वर्साक एक रिट्रीट रेसिडेन्शियल रिट्रीट आमी करीसे. आमी निश्चय करया. सदांचे मागणे आमचे गरज वय. आमचे लागीं एक गाडी असल्यार त्या गाडयेक सदांय आमी उदक घालून दवरियेत. भायल्यान सोबीत दिसो, पूण ताका एक टर्म आसा. त्या टर्माक आमी वचून सर्विसिंग करूंक आसा गाडयेक. तशेंच आमचे आत्मीक जिवीत, आमचे कुटुंबाचें जिवीत आमी सोम्या सांगता मेळोन आमचे जिविताचे सर्विसिंग करीत जाय. त्या देखून एक निश्चय घेवया. एक बरी एक रिट्रीट पळया. सर्फ करा सुद्दां खंय बरी खाले स्पेशल प्रोग्राम आसा की रेतीर आसा की एक डिसायड करा. या पटी आमी रजे गेल्ल्या वेळार एक रेसिडेन्शियल रिट्रीट जावंक पुरो. मुल्की, पोट्टा, लोगोस, आरआरसी, DMRC, प्राबोर या नुएम आनी कितले खंय रिट्रीट आसात. वचून एक रिट्रीट अटेंड करा. विशेष तरान आमी हर एकल्यानी आत्मीक तरान ग्रेस्त जावचे पसत मागया. आत्मीक तरान ग्रेस्त जावचे पसत आमी मागया. सांगात म्हणून हे उतर 5 पटी रिपीट करया. झकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो वतलो. झकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो वतलो. झकारिया 12 दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो वतलो. झकारिया 12 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो वतलो. झकारिया 12:10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आणि जेरुसलेमाच्या निवासांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो वतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सगळे आसा. स्त्रियां तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सगळे आसा. स्त्रियां तूं सदैव आणि सदैव फळ जे कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सगळे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. विशेष दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. सांगात आमच्या सगळ्यो गरजो सुम्याच्या हातांत उबारून दिवया, समर्पण दिवया. विशेष रेनल म्हणलो भुरगो त्याची एक्झाम आसा. विशेष समर्पण दिवया. रीना म्हणल्या बहिणीच्या सगळ्यो गरजो समर्पण दिवया. मागीर विशेष जोएल म्हणल्या भावाचे जॉबाचे ऍप्लिकेशन सोम्याचे समर्पण दिवया. मेलरॉय म्हणल्या भावाचे युकेंत कामाक ट्राय करण्याचा समर्पण दिवया. लविटाक सोम्याच्या समर्पण दिवया. पास्कल म्हणल्या भावाक सोम्याच्या समर्पण दिवया.
एकल्या भुरग्याचे विजा ट्रान्सफर पासून मागया कितले पिढे आसतले आमचे लागीं म्हाका सांगला राखीक समयाच्या समर्पण देवया विशेष सरान मागया कितले जाण आयसीयूंत आसात सिरियस आसात कितले जाण विंगड विंगड तराच्या पिड्यांत आसात सोम्याच्या हातान समर्पण देऊन मागया या घडये सोम्याची अगणित काकूळ कृपा ती अनुभव करून दिली जांग पुरो डॉक्टरान वस्तू सिरियस आसा म्हणून सांगला जायना म्हणून सांगला सांग पुरो विशेष समर्पण देऊन मागया सुमी तांकां आपटून दिया घडये सुम्याची काकूळ कृपा ती अनुभव करून दीत हर एका कॅन्सर पेशंट्साक सुम्याच्या समर्पण दिवया कितले जाणांचे या दिसांनी काम व्हायचे आसा तांकां सुम्याच्या समर्पण दिवया या घडये खंयच्याय एका व्यक्तीक याकडे ऑनलाईन आसा लेफ्ट पायाच्या खोटीकडे बॅक फाटल्या लेफ्ट पायाच्या खोटीकडे कितें समस्या आसात जेजू ताजो आपटते आसा त्या व्यक्तीक आता उब जाल्लो अनुभव जाता आसा थंयसर जेजू ताजो आपटते आसा सांग पुरो थंयसर कितें बोन फ्रॅक्चर जाल्लें सांग पुरो जेजू ह्या कडेन पडते आसा दोन्ही हातांच्या वयर पर्यंत एक आमचे कडचो समर्पण दितना ह्या लेणीर आमचे जाण आतां कितले जाण आसात युट्यूबर कितले जाण आसात आज बर्थडे सेलिब्रेट करता आमची क्लारा आल्वा म्हणली बहीण बर्थडे सेलिब्रेट करता आज कितले जाण बर्थडे सेलिब्रेट करतात एनिव्हर्सरीज आसात आज पयल्या पटीन कोण हे मग्न ऐकत आसात युट्यूबाचेर झुमाचेर सगळ्या समर्पण दिवन एक घडी बसू ती कर मागया हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 आमच्या माईक अनम्यूट कर स्तुती करया घट्ट दळा स्तुती करया आमच्या स्तुतेचो आवाज सर्गींच्या श्रायाच्या शिवासना मुखार पावंदी घट्ट दळा स्तुती करया आम्ही स्तुती करता करतना हर एक आमच्या जिवितातले बांधपास सुटून पडून देत तुटून पडून देत हर एक तरांचे ब्लॉक जाल्ले आशीर्वाद जेजूच्या नावार उक्ते जावन दे सर्गीच्या राजाचे दारा उक्ते कर समयाची बेसवा देवोन येऊन देत हर एकच्या जीविताचे देवन येऊन देत विजाचे समस्ये रिलीजाचे समस्ये सगळे जेजूच्या नावात सॉल्व जावन दे हालेलुया 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 रिया 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 पायाच्या कोटेक कोड फटाफट बघते असा याकडे कंप्लीट हिलिंग तो भाव अनुभव करून दे हालेलुया 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 रिया 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 सम्या गेले हर एक तुझ्या प्रिया समर्पिता युट्यूबाचेर आणि झूमाचेर कितले जाण मागून आसात सम्या या हर एक समर्पित सम्या हात लाय हर एक हात लाय विशेष रान गुण कर विशेष रान मागता कितले आमच्या लागी मागूंक सांगला हर एक समर्पिता युट्यूबाचेर झूमाचेर आयचे सगळं दीस मागणे युट्यूबाचेर पळयतात तांचेर आशीर्वाद घाल देवाच्या पवित्रत्वेन तुझ्या कृपेन बघ सत्तेन करून मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशचे फळ जेसू विशेष रान या लेंटाक आमच्या कुवेटांत कोण फादर रेतेर दिवंक आयिल्लो फादर रोनाल्ड कार्डोजा तसो भाव रिचार्ड कार्डोजा म्हणून तिच्या राती तो देवातीन जालो विशेष रान ताच्या आत्म्याक तुम्ही सर्गीचे शांती समाधान सर्गीचे सुख फावो करून दी तसो तो देवाचे सर्गीचो बाप ताका ताच्या वेंगेन घेवन ताचो आत्मा म्हणून मागया ह्या संवसारांत ताणें आसतना कितें पत्का केला जावंक पुरो अस्कत काय जेला जावंक पुरो मागया ते सगळे कितें सुपळे आसना सोमी ताच्या काकोळटीन ताका वेंगेन घेवन मागया तशेंच
त्या सगळ्या कुटुंबाक देव बुजोवन ते म्हणून मागोन सांगया ससना सविशे उदितांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाशाचेर फांकोदी आणि समाधानायंत भविष्य घेऊन दी आमेन नमान मरिये कृपेन बरले सुमित येसुव्यासा से आम्ही तर तू सदे आणि सदैव तुझ्या कुशे फळ जेजो महिमा बाप्पा कनी पुत्रा कनी पवित्रत्म्या सशादी तो सदा सदा Praise the Lord. ते तुमका हल्ली ऐकलाय सो दिस आशीर्वादाने बेस्ट सवानी आणि कृपेन वरदी. Praise the Lord. God bless you.